इराणान ताब्यात घेतिल्ल्या ब्रिटीश तेलाचे टँकरीत गोंयच्या गोविंद नायकाचो आस्पाव. ताचो बापूय म्हणटा ताचे जिवाक ना धोको. 16 जुलयाक चौथे ट्रिपीत तो चडिल्लो दुबयचे बोटीर. इजिदोर जाला उपसभापती. म्हणटा सरकारात आसात 15 क्रिस्तांव, देखून भाजपाच खरी सेक्युलर पार्टी. नो पार्किंगात वा रस्त्यात पार्क करून दवरतल्या गाडयां खातीर पणजेच्या ट्रॅफिक पुलिसांक बाबुशान दिली 200 कार व्हील लोकां. पणजेच्या महापौरान केली घोषणा. राना मंत्री म्हण विजयाचे निर्णय घोडायले मुख्यमंत्र्यान. खाजगी रानांचो आराखडो न्हयकारूंक ना. पारदर्शकता दवरत मालमत्ता वेगळी दाखोवपाचे दिलें उतर. पॅसेंजराक बांबोळे व्हरताना शेपलायलो गोवा मायल्सच्या ड्रायव्हराक. प्रवाशान राज्यांतले पर्यटकांचे सुरक्षेचेर दवरलें बोट. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. अमेरिका आणि इराणामधलो राजकीय दुस्वास तेंगशेर पावला. इराणान हालींच एक ब्रिटीश टँकर ताब्यात घेतला. ह्या तेलाच्या टँकराचेर 18 भारतीय कामगार आसात. तातूंत एका गोंयकाराचोय आस्पाव आसा. गोविंद नायक अभियंतो म्हणून ह्या जहाजाचेर काम करता. पळयात पुराय बातमी. जुलयाचे 16 तारखेर दुबयच्यान तो बोटीर गेल्लो. बोटीर वचपाची ही ताची चवथी खेप. आमचो खबराकार हिरू महाले ताचो बापूय सुरेश नायका कडेन उलयलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. ही बोट ती इराणान धरल्या 18 तारखेक. ते तशें सेफ आहा. आमकां कंपनी दिसाक 4 खेपो कॉन्ट्रॅक्ट करता बॉम्बेच्यान. आनी तेंचे सगळे इन्शुरन्स कंपनीचे मनीस आनी कंपनीचे मनीस आसा इराणाक. तेंच्यान सांगलां कांय भंय ना म्हणून. तो आतां 2-4 वर्सां वयता. 3 ट्रिपी मारले ताणें. आनी आतां ही चवथी ट्रीप गेल्लो तो. दुबय चडलेलो 16 तारखेक जॉइन जाल्लो. आनी 18 तारखेक बोट हायजॅक केलो म्हणून आमकां मॅसेज हें कंपनीन सांगलें. आतां 2 दीस जालो कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा ताका. फोन करता. हय. कितके अशे क्रू मेंबर कितें सांगतालो तो कितें. तो 18 इंडियन आहा आनी 4 फॉरेनर्स. 5 फॉरेनर्स आहा. आनी खंय दवरल्या कितें सांगतालो. इराक पोर्टार इराण पोर्टार. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस आता नवो उपसभापती. ताचे अभिनंदन करताना सभापतीन कशें वागपाक जाय ताचेर हेर वांगड्यांनी मतां उक्तायली. काँग्रेसीचे 10 आमदार भाजपात कित्याक गेले ताचेरय इजिदोर उलयलो. पळयात. आनी कोण स्पर्धक नाशिल्ल्यान सभापती राजेश पाटणेकारान इजिदोराचेच नाव घेतलें. दोतोर प्रमोद सावंत आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन उपसभापती पदा खातीर ताचें नाव सुचयलें. बाकीच्यांनी ताचें अभिनंदन केलें. इजदोर म्हणटा सगळ्यांलो हे स्वभाव बरो. पूण थोड्या दिसांनी चेराचें आसतना मातशें बरें केलें ना तेणें. टाक बंद बंद. अरे राणे सारके CM आमचे एक्स CM तो ह्या मनशांचे तुमच्यान बेल मारपाक जाता तशें जायना. तें मातशें लो आसपा जाय. कित्याक सट्टान कडेन मातशें तूं कूल राव रे बाबा, ना त्रास जातले. स्पीकर सर, तुमी मातशें मोव आसा. एकदां ओगी रावता. एकटो कोण तरी कडक आसपा जाय. सो हें हांव समजून जाता हें बरें कॉम्बिनेशन. A very formidable combination for the good conduct of this house. And even though some people might have said, please don't be strict like this, you were too strict when you sat there, I want to tell him the opposite. You were 100% right the way you conducted the house. Please see that you conduct it in the same way. You will earn more respect of the members of this house as well as the people of Goa. आता ताचो चड 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 रोल म्हणजे अपोजिशनाक कशा पद्दतीन चड उलोवपाक दिवप, अपोजिशनाचो आवाज कशा पद्दतीन आयकप, ही चड जबाबदारी आता ताजेर आहा. कारण तो आमच्या सायडीक फाल्यां ताज्या फाटल्यान कितें जालें जाल्यार आमी उबे रावपाचे आहा. भिवपाची गरज ना. हांव खूब ज्युनियर आसा. योगायोगान मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चेचेर बसला. बट हांव म्हणटा की म्हाज्या पेक्षा कितलेशेच जाण सिनियर आसा. आमी ह्या हावजाची जर प्रतिमा उंचवतले
जाल्यार रूल बुकानुसार चलप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आमी हिपोक्रेट जावंक पडना. सम पीपल सेड तूं आहा रे उडी मारपाक. सी वेन यू आर इन द ऑपोजिशन you always think of going that side or throwing that government. It should be fair because always you want to be on the ruling side. Any MLA will think, Baba, when you are this side, how to throw this government. And all these times we were planning, I was planning all these years to be on the ruling side. But to my bad luck, maybe I was not able. But Honorable Chief Minister, Mr. Parrikar, always, whenever I went for him for any work, he did my work. He wanted me that side. But I said, some people are refusing me to go. And like this, I took years, 1 year, 2 years. But I had an intention. And we were planning, as congressmen, I'm telling you, we were planning to throw the government. But we did not succeed. We did not succeed. As the days passed, elections came, then our good friends went that side. They got elected, parliament election took place, and a full scenery of my well-wishers, my Catholic community people, mine, who were always with me, they said they were objecting me to go to BJP at that time. The moment results came, and Prime Minister, Mr. Modi, became the Prime Minister second term with biggest majority. Here in Goa, we lost 3 seats. Only Babush came. They said, "Isda tu ani ravanaka, tu was BJP." The Krishna upon be sold to them. These are the words of my Catholic people. And today we are 15 in Catholic people in BJP. So that shows that this party is secular. गोवा 365 ब्युरो पणजी. येरादारीचे नेम मोडप्यांक जाग्यार हाडपा खातीर पणजी महानगरपालिकेन शारांत 200 कार व्हील लोकांची तजवीज केल्या. 1 सप्टेंबराच्यान पणजे पे पार्किंग सुरू करपाचे आसात. ते फाटभुंयेर महापालिकेन हो निर्णय घेतला. 18 जून रस्त्यार 165 गाडयांचे स्लॉट आसतले, जाल्यार आत्माराम बोरकार रस्त्यार 179 आणि ग्रासिया दा ऑर्टा वाठारात 102 गाडयो दवरपाक मेळटल्यो. पणजे पे पार्किंग टप्प्याटप्प्यांनी करतले. 18 जून रस्तो, आत्माराम बोरकार मार्ग आणि पणजे चर्ची कडल्या ग्रासिया दा आर्टा गार्डना कडल्या वाठारांनी पे पार्किंगाक सुरवात जातली. फकत 4 चाकी गाडयांक पार्किंगेची फी फारीक करची पडटली, दुचाकी वाहनांक ना. 1 सप्टेंबराच्यान पे पार्किंग सुरू जावं येता. महापौर उदय मडकयकारान म्हायती दितना सांगलें, 2 वरां खातीर 25 रुपया आणि वरा खातीर 15 रुपया चार्ज करतले. पूण येरादारीचे नेम मोडटल्या गाडयांच्या व्हिलांक लॉक मारपाची मोहीम रोखडीच सुरू जातली. नो पार्किंगेंच्यो गाडयो उब्यो करतात. जावं खंयच्या खंय गाडयो पार्किंग करतात तांकां पुलिशेक आमी सांगलेलें, आमी तुमकां तांकां चलन करा, तांकां क्लेम मारा, तांकां फायन करा म्हणून. पूण मागीर अशें दिसून आयलें की पुलिशेन सांगलें कितें की आमचे कडेन तितकी क्लेम्पां ना, जी सफिशियंट आमकां जाय तितकी ना म्हणून. तेंच्यांनी आमच्या MLA ऑनरेबल MLA बाबुशाक रिक्वेस्ट केले आनी बाबुशान तांकां इमिजिएटली आज 200 क्लेम्पां तांकां आमी आतां हँडओवर केल्लीं आसा. पे पार्किंग आमचें आतां इमिजिएटली आतां ऑलमोस्ट आमी परमिशन बी आमकां DMAचें येवपाचें आसा रेटी खातीर. ह्या 2-4 दिसान पे पार्किंगेचे टेंडर वतलें, टेंडर नोटीस वचपाची आसा. आनी जे 2 रोड आमी सद्या पयलीं घेता, 18 जून रोड आनी AB रोड आनी ग्रासिया वरचो गार्डन आसा तेजें हें करून एक 40 lakhs आमी अमावंट फिक्स केला पर इयर. म्हणजे 40 लाखाचें टेंडर हें वतलें. आनी तेतून तेणें बँक गॅरंटी दिवंक जाय आमकां 50% प्लस 3 म्हयन्याची सेक्युरिटी डिपॉझीट आमचे कडेन दवरूंक जाय. GSIDCन CCPक तयार आशिल्ल्या 4 प्रकल्पां विशीं बरोवन कळयल्ल्याचें महापौरान सांगलें, पूण महापालिका ते स्विकारपाक तयार ना. GSIDCन आमकां म्हणजे कमिशनराक लेटर धाडला की 4 प्रोजेक्ट तेंच्यांनी कंप्लीट केला म्हणून आनी आमकां ते हँडओवर करूंक सोदता. 4 प्रोजेक्ट जेन्ना पळोवपाक गेलो, एक प्रोजेक्ट म्हळ्यार ते स्टेप्स आसा पळय ते मोरबीर केला पळय तो, जाल्यार आमचो इंजिनियर गेलो आनी तेंचे इंजिनियर आयिल्ले. पयला तें काम ते 70-80% काम जालां, 100% काम जावना.
आनी लोकांनी थंय कंप्लेनी केल्यो की खंयच्या खंय इलेक्ट्रीक ट्रान्सफॉर्मर हाडला आनी खंयच्या खंय उबो केला. ऑलरेडी ओरली कळयलां की तुमी आमचे कडल्यान हें करता आसतना परमिशन घेवन आसले. हें कामां करता आसतना आमचे कडल्यान आमची NOC घेवना, आमचे कांय ना, आमचे कडल्यान घेवना. तेन्ना काम कंप्लीट केल्या उपरांत आमची कित्याक NOC आनी इनकम्प्लीट काम आमी कित्याक. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. रानांच्या खाजगीकरणावेलो अहवाल न्हयकारपाचो आदलो मंत्री विजय सरदेसायान घेतिल्लो निर्णय मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा फाटीं घेतलो. सध्याचो अहवाल एजीक धाडला पूण तो अजूनय स्क्रॅप करूंक ना. 3 समित्यांनी ह्या अहवालाक अजून मान्यताय दिवंक ना. ऑगस्टाच्या पहिल्या सप्तकात हे विशींचो अहवाल सादर करपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान दिल्लो. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत हे विशीं माहिती दिली. रानांच्या खाजगीकरणाचो विशय सध्या गोंयभर गाजत आसा. सगळे वटेनच्यान हाजेर टिका जायत आसा. अधिकाऱ्यांनी जमीन धनी आनी NGO म्हणटात रानांच्या खाजगीकरण करतना चूक जाल्या. रानांच्या खाजगीकरणा विशीं विल्फ्रेड डिसान विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. आमदार म्हणटात ताच्या मतदारसंघातलो कांय भाग रान विभाग म्हणून दाखयला, पूण तातूंत बांदकामां आसात. सरकारान हो अहवाल अजूनय स्विकारूंक नाशिल्ल्यान आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान अजाप उक्तायला. पळयात. हो रिपोर्ट जो 25.92 स्क्वेअर किलोमिटर इतुल्ली जी काढली पळय न्हू ती ह्या कमिटीच्या अनुसार काढली. ताज्या उपरांत परत गोवा फावंडेशन कोर्टान गेलो आनी ताज्या उपरांत कोर्टान गेल्या उपरांत अकॉर्डिंग टू द NGT instruction they have resurveyed it and they have verified that परत एकदा तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो 21.1 स्क्वेअर किलोमिटर ही तेंच्यांनी भितरली विड्रॉ केली आनी 4.91 स्क्वेअर किलोमिटरान तेंच्यांनी परत फॉरेस्ट एक्झिस्टींग आसा हें दाखयलें. एट प्रेझेंट जो आसा पळय न्ही रिपोर्ट तो हो This report also is rejected by the Minister of Forest and then आनी पोत्तून करपा लायला. गव्हर्मेंटान आत्ता हेजेर अजूनय आयचे घडीक जे फॉरेस्ट मिनिस्टर फाटले फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतना तांच्यांनी हो रिपोर्ट जो आसा हो एजी कडेन धाडलेलो हाजेर ओपिनियन घेवपा खातीर. कारण विच इज द NGT मॅटर. आयक सांगता बस मातसो. हे NGT मॅटर आनी NGT मॅटरान सांगलेलो विदीन म्हणजे तो जवळपास 7 ऑगस्टाक हो रिपोर्ट जो आसा हो सबमीट करपाक जाय आसलो. टील नाव द गव्हर्मेंट हॅड नॉट टेकन द डिसिजन. हाजेर डिसिजन घेवपाचें आसा की तांच्यांनी हें फायल करपाक लायलें. इज रिपोर्ट म्हणजे NGTचे आसता अदरवायज म्हणजे गव्हर्मेंटाक ना जाल्यार ताजेर फायनूय आसा. सो दॅट गव्हर्मेंट हॅड नॉट टेकन द डिसिजन टील नाव. ऑनरेबल मेंबरान जो प्रश्न विचारला पळय न्ही हांवें 1-2 मिनटां भितर थोडोसो डिटेलान वता. 2003 ते 8 म्हणजे जवळपास सावंत कारापुरकर कमिटी जी आशिल्ली 46.6 हेक्टर ह्या सावंत कारापुरकर कमिटीन टोटल एरिया जी दाखयली ती 67.12 हेक्टर स्क्वेअर किलोमिटर ही फॉरेस्ट कमिटीन दाखयली. इन बिटवीन दॅट मदीं ह्या 67 स्क्वेअर किलोमिटर जी हे दाखयले पळय न्ही एंटायर स्टेट सावंत कारापुरकर रिपोर्ट तातूंतल्यान मागीर जवळपास 46 दाखयली आयडेंटिफाय बाय सावंत कमिटी 20.52 स्क्वेअर किलोमीटर बाय द कारापुरकर कमिटी. एरिया डिमार्केटेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विच इज एन डिफरन्शिएटेड 41.20 स्क्वेअर किलोमीटर. डिफरन्शिएट एरिया काडिल्ली 25.92 स्क्वेअर किलोमीटर ही डिफरन्शिएट काडिल्ली. तितूर परत आसा तसो गोवा फावंडेशन हे कोर्टान गेले आनी तातूंतल्यान कोर्टान सांगलें की NGTन परत एकदा तुमी सर्वे करा. हातूंतल्यान परत सर्वे केल्या उपरांत तांच्यांनी 21.1 स्क्वेअर किलोमिटर ही परत काडली आनी 4.91 उरली. ही मॅटर NGTन आसा. खरें म्हणल्यार NGTन हे मॅटर परत फायलूय करपाक जाय आसलें. म्हणजे तांच्यांनी टायम बाउंड हे मॅटर आमकां फायल करपाक जाय आसलें विदीन अ इयर. परत नवीन कमिटी जी अपॉयंट जाल्ली विच इज इन 2018 24 एप्रील 2018 आनी हाजो रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून सांगिल्लो. बट मीनवायल म्हणजे फाटल्या 1 वर्साच्या कार्यकाळात 2 फावटी म्हणजे मिनिस्ट्री रिशेफल जाली. देन CM इज ऑल्सो नॉट टेकन द म्हणजे टोटली रिव्यू घेवंक शकूंक ना. आमकां हाजो थोडोसो विचार परत एकदा करचो पडटलो. बट एक गजाल हांव निश्चित सांगता तुका, तुजी जरी प्रायवेट फॉरेस्ट दाखोवन भितर घर आसा इन्स्टिट्यूट आसा ते डिमार्केट करून सायडीक काडलें वयतलें. इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आनी तूं ऑलरेडी इंडस्ट्री आहाय हेय फॉरेस्ट दाखयलो आहाय. म्हाका जाण जावपा जाय मिनिस्टर CM कडच्यान द टायम फ्रेम वेन द प्रायवेट लँड इन नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी वील बी फिजिकली व्हेरीफायड अँड डिमार्केटेड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
दर्यादेग वाठार व्यवस्थापन आराखडो लोकाभिमुख करपाचे दिखेन पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान आनीक एक पावल घाला. गांवांतल्या लोकांक प्लॅन दाखयतले अशें ताणें आदीं सांगिल्लें. आतां ताणें प्लॅनावेली घरां दाखोवपाची तयारी केल्या. गांवांतले प्लॅन तयार करचे आदीं सगळ्या तालुक्यांतल्या जनसुनावण्या वेळार स्वता हाजीर रावतलो अशें ताणें सांगलां. लोकांगे जावपाचें काम गरजेचें हें तेणें आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली मातशें रिकॉर्डार वचनी हावजाची कित्याक गव्हर्मेंटान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली मग. ओके. स्पीकर सर ओके न्ही ताका सांगपा जाय. स्पीकर सर परतून एकदां हांव परतून कमिटमेंट घेता. तो पळय सांगता खंयचे खंय तुका सांगलां खंय खासता खंय खाजयता. दीस गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल. वी वील टेक पिपल्स कन्सल्टेशन. हांव वयता स्पीकर सर लोकां वांगडा. म्हाका वचपाची गरज ना कित्याक थोडे कितें जाता सर ऑफिसर केन्ना मे बी कितें सांगता तें बरें ना पूण हांव वयता हांव बरयता स्पीकर सर स्वता आनी मागीर ऑफिसराक घेवन जें चुकलां तें सारकें करपाचें काम आमी करतले स्पीकर सर आनी ही गॅरंटी आमी हे हावजाक दिता स्पीकर सर. आराखड्या खातीर थळाव्या बरोबर चर्चा करपाक जाय आशिल्ली. कायद्यांत तशें म्हटलां पूण हो कायदो मोडटात असो आरोप सालसेतच्या पंच सरपंचांनी केला. CZMP तयार करपाचे प्रक्रियेत लोकांचे अधिकार न्हयकारतात अशे आरोप जावंक लागल्यात. CZMP आराखडो हो गांवांतले लोक आनी तज्ञांक बरोबर घेवनच जावपाक जाय अशें सगळ्यांचेंच मत. भायर रावन जेन्ना आमी सांगता करनाका तेन्ना अशें दिसता की 3/4 मेजॉरिटीन पास केलो आनी जालो म्हणून आमकां हें ना ऑब्जेक्शन. जेन्ना थंय वचून खऱ्यांनी ऑब्जेक्शन रेज करतात तेन्ना तो मुद्दो हेजेर येतलो न्ही फेब्राचेर येतलो. नाल्यार दिसतालें सगळे पंचायतान फेवर म्हणून. सो तें कितें समज आसा ती मिटींग जाल्यार आमी वतले ओपोज करपाक आनी समज ना जाल्यार वेल एंड गूड. पूण सरकारान एक नोटिफिकेशन काडून आमकां तरी हें करचें. मागीर प्लॅन सरकाराक दुसरो नवो प्लॅन करपाक आमचे सपोर्ट आसतलो फूल सपोर्ट आसतलो. सरकारान तरी ती तो टीम करून धाडले जावं खंयचे कोण एनवायरमेंट जावं NGO सॉरी तुगेले आमचे युनिवर्सिटी ओ आमचे सायंटिस्ट कोण आसा तांकां तरी आमची गांवांत धाडले जाल्यार आमी तांकां फुली कॉपरेट करपाक रेडी आसतले. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. गोवा मायल्स आणि बाकीच्या टॅक्सीकारां मदीं पेटिल्लें झूज अजूनय कमी जायना. अशें आसूनय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोवा मायल्स टॅक्सी ॲपाक तेंको दिता. टॅक्सीकारांनी कायदो हातात घेवचो न्हय मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्ली. पूण अशें आसूनय मारपेटाच्यो घडणुको घडतच आसात. पीडित म्हणटा पुलिसय संबंधितांचेर कारवाय करिनात. पळयात. सादीक शेख हॉटेलांतल्यान हाडपाक गेल्लो तो मनीस गोवा 365 कडेन उलयलो. टॅक्सी चालकाक थापटायल्ले घडणुके विशीं ताणें म्हायती दिली. ह्या घडणुकांक लागून गोंय पर्यटकां खातीर असुरक्षीत जाल्ल्याची भावनाय ताणें उक्तायली. पळयात तो कितें म्हणटा तो. And I was in Goa for a conference to attend at Grand Hyatt, and yesterday I happened to rent a car through Goa Miles, and Sadiq has come with his car, Hyundai i20, and he picked me up and we just left the hotel, and outside the hotel the other taxi driver stopped the car and they started arguing with the driver, why did he come to the hotel and why did he pick me up. And I said we were not aware of the fact that he shouldn't be coming to the hotel, but as the customer I'm already in the car and then they have to let me go. But they said the driver already knows about the fact and then they stopped the car, they made a big fuss out of it and also started beating the driver. I'm already in the car, you need to let us go. But they did not let the car move and they started beating the driver, and at one point they almost tried to beat me, and the driver had no option but to leave me and go. And also because of the fight that they had, I had to walk almost 1.5 kilometers to get the next taxi because I didn't want to use the taxi service that these gundas are using. So I had to literally walk, and no buses, no taxis, nothing else available in that area. So I seriously want the government to do something about this, because as a customer and somebody visiting, as a tourist in fact, visiting and not feeling safe is not a good thing for a tourist place like Goa. बुधवारा बांबोळेच्या एका हॉटेलांतल्यान गिरायकाक हाडपाक गेल्ल्या गोवा मायल्साच्या सादीक शेख ह्या ड्रायव्हराक अनवळखी मनशान थापटायल्लो. तशेंच ताका आनी गिरायकाक ताणें धमकी दिल्ली अशें टॅक्सी चालक सादिकान सांगलें. टू पिक अप गेस्ट फ्रॉम द ग्रँड हयात थिंग पावले थिंगा देन म्हाका आडयले पयले सांगलें की तूं गोवा मायल्स थिंग अलावड ना हॉटेलां रेस्टॉरंट हिंगा एअरपोर्ट आनी हिल स्टेशन. सो म्हाका तेणें मागीर मुखार व्हरून रावयली गाडी मदींच होती बायक
आनी म्हाका गाडी ओपन करून थापले मारल म्हाका आनी गॅस्टाकूय मातशें धमकी दिले तूं आनी येनाका हिंगा तुमकां मारतले हे करतले ते करतले सो त्या गॅस्टो मातशें बेजार आहा की ताका धमकी दिली आनी म्हाकाय धमकी दिली मारपाक पुलीस गव्हर्मेंट गेल्यार थिंगा NOC केलें FIR जायना म्हणून NC जाता ते म्हणटा FIR जायना म्हणून NC कर ते जाता परत वचपाक विचारपाक की कित्याक ते NC जालें काय कितें जालें तुका एविडन्स सगळें आहा आनी गॅस एविडन्सूय आहा This incident happened yesterday. काल जाला तो incident. असले incident जायते जाल्या इवन माझ्या वांगडाय जाला. I am a driver from last 22 years. दुसऱ्या कडेन फक्त सहज रावनी आमी काम करपाचें आमी स्वताची कितें बिजनेस करप ना गव्हर्मेंट आतां आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिला गव्हर्मेंटान सो वी आर डुईंग अ बिजनेस सो इफ इलिगल म्हणटा आमी इलिगल म्हणटा वॉट इज अ डेफिनेशन ऑफ इलिगल म्हाका कळना आमचे कडेन बॅच आहा एप्रूव बाय गव्हर्मेंट परमीट आहा एप्रूव बाय गव्हर्मेंट डायरेक्टर ऑफ गव्हर्मेंट गोवा मायल्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ GTDC इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गोवा गव्हर्मेंट सो वेर इज इलिगॅलिटी आमी कितें इलिगल करता ओके बाबा आमी इलिगल करता एक आ नंबर आमगे फोटो घ्या विथ द कार गो टू द पुलीस स्टेशन FIR करा पूण अशें हाडून मारप करप नाका कित्याक तुमी टॅक्सी ड्रायव्हर आमी टॅक्सी ड्रायव्हर तुमी पोट भरता आमी पोट भरता तुमकां दिसता दीस इज इलिगल गो टू द कोर्ट गो टू द पुलीस गोवा मायल्स विशयाचेर टॅक्सीकार शुक्रारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतले. गोवा मायल्स टॅक्सी ॲप बंद जावचो हाचे खातीर टॅक्सीकारांनी बेरेस्तारा वास्को साईबाबाच्या देवळात वचून गाराणें घातले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयच्या रानांनी फुडल्या 5 वर्सांत फळां दिवपी झाडां दिसपाक लागतली. आकाशिया आनी निलगिरीच्या झाडां बदला रानां खातें फळां दिवपी झाडां रोयतले. रानांनी फळ झाडां रोयल्यार रानटी जनावरां गांवांनी येवन लुकसाण करची नात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान विधानसभेत हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. फुडल्या 3 म्हयन्यांत मुल्यांकन अहवाल मेळटलो आनी उपरांत कामाक हात घालतलो मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आकाशियाची जी झाडां आसात ते झाडां गेल्ले कांय वर्स पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ द डिसिजन जाल्लें की झाडांचे काडची म्हणून कमी करची म्हणून कारण आमी पळयतात की ओवरऑल त्या झाडांच्या पोंदाक कसलीच वस्त जावपाक पावना किंवा तें झाड खंयचेच भशेन आमकां फायदेशीर ना आनी फॉरेस्ट एरिया हे मोठ्या प्रमाणान झाड वाडले कडेन आसा. सो ह्या विशयाचेर डिपार्टमेंटान कितें एक्शन घेतले कडेन ती झाडां काडपा खातीर त्या झाडाच्या सकयल दुसरी कसलीच झाडां जायना आनी वॉटर एब्झॉर्बिंग कॅपेसिटी जी आसा ही यांची मोठ्या प्रमाणात आसा त्या खातीर सायडीक झाडां लावप खूब कठीण जाता. आमी ऑलरेडी तेणी आनी एक प्रश्न तरी बरो विचारलेलो हांवेंनूय त्या डिपार्टमेंटाक सांगलें तेजो खरेंच इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट केला काय कितें तो करूंक नासलो. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला तांकां विदीन 3 म्हयन्या भितर तेजो इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो आसा हो आमकां सबमीट करा आनी ते जर आमी बंद करतले आसत जाल्यार म्हाका नक्कीच दिसता की फ्रूट बेरिंग ट्रीज हे फावटी आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला आमी ऑलरेडी सुरूय केला. ओके ताच्या खातीर हांव इतकें एश्युरन्स तुका सांगू शकता की मिनिमम म्हणजे फुडल्या 5 वर्साच्या प्लॅनान आमी मॅक्झिमम झाडां जी आसा फ्रूट बेरिंग ट्रीज जायते कडेन लायता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भुरग्यांचे स्क्रीनिंग करपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य थारला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. वेगवेगळे 8 मापदंड लावन भुरग्यांची तपासणी जातली अशें विश्वजितान म्हटलां. रोटा व्हायरसा वयले लसीकरण मोहिमेचे बेरेस्तारा पणजे उक्तावण जाले. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजितान म्हायती दिली. ह्या वेळार गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर, भलायकी खात्याचे संचालक डॉक्टर जुजे डिसा, भलायकी सचिव जे अशोक कुमार, मुख्य वैजकी अधिकारी डॉक्टर वंदना धोमे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. After Singapore, ours was the first state in the country that started newborn baby screening, and today for 8 parameters, Government of India through NHM has now introduced newborn baby screening. We have got our own program for newborn baby screening, and in this way we have to move forward. When we are getting money from Government of India to put up huge projects, then we have to see what is the best model that is available for us to run this hospitals, to bring in more efficiencies, and also to have our senior doctors guide these type of processes. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365.
मोग आसचो.